सर्वेश्वराच्या मना नवे गीत गाया आमची खातीर चोरया ताणे करून दाखयल्या सर्वेश्वराच्या मना सदोसाने गीत गायला सर्वेश्वराच्या मना सदोसाने गीत गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा बुडीनो आमचो देव जिव्यांचो देव आनी आमी सदांच ताचे संगताक आसचे खातीर ताणें आपल्या पुताक आमचे बसत मरूंक दिलो. जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत आमी सासणांक जेजू बाराबर जियेता आनी देखूनच आमी दिसान दीस मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांचो उगडास करता कित्याक ती जेजू सगळीं जिवी आसात. हाकाच लागून आमी सदांच आमच्या मेल्ल्यांचो उगडास करता. पुनर्जिवंतपणाची बाकिली ती जाल्यान देखून आज हो भावार्थ आमचो जिवो करुया आनी शासनाच्या जिविताचेर नदर मारून जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची आमी बागिली जावंक कोतकोत्यान मागुया आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून काळजांतान देवान एकामेका लागीं पातक्याचें बक्षणी मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट जारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यान सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. आज आपलो वाडदीस समारंभतल्यांक तशेंच लग्नाचो दीस पाळटल्यांक पासत मागुया. आमची भाव भयणां जीं मरून गेल्यांत तांकां देवाची काकूट जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मागुया. पिडेंत आसलेल्यांक बरी भलायकी पेकोवणी फाव जावंक मागुया. आमची एक एकल्याची इंतेसांव हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. देवा सर्वस्तूच्या रुसणारांनी सांबाळणारा आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळे काळ जावन तुजी सेवा करून तुजें बोगसणी जोडूंक आमकां फाव कर. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी
तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणेच्या सासनांक आमेन. आमेन. भाग्योंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली पयली चिटी वेलें वाचप. भावां भगिनीनो, क्रिस्त मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी परगट्टाव जाल्यार मेल्यांत ती पुनर्जीवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात. मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनर्जीवन जावंक ना. आनी क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमची परगटणी निर्फोळ आनी तुमचो भावार्थूय निर्फोळ. इतलेंच न्हय, तर आमी देवाचे खोटे गोवाय जाता. कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवंत केला. पूण मेल्यांत ती पुनर्जीवंत जायनात जाल्यार देवान ताका पुनर्जीवंत करूंक ना. तर क्रिस्तूय पुनर्जीवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटूच जी क्रिस्ताच्या एकवटान मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर बोरवांचो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशां आमची गोत ओदीक चुरचुऱ्यांची. पूण खरेंच मोर्नाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवंत केला. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजें मुखामळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. जबाब. तुजें मुखामळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. सर्वेस्परा, बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विणवणेक कान दी. म्हज्या ओंटांचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब. तुजें मुखामळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. हो पळय हांव आसा, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तुका शरणां येतल्यांक तूं निवारताय. तर तुजो व्हड मोग आतां सुबेमाजार दाखय. जबाब. तुजें मुखामळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. तुज्या दोळ्यांतले बावले उरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्यांचे सावळेंत म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रामाणीकपणान चलूं तुजें मुखामळ बघूंक पावतलों आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलों. जबाब. तुजें मुखामळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. उबी रावया. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया सुर्गीचे गूट सुपुल्ल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिन वाजता. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोयमान तुका तुका सुमया. हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान परगटीत जेजू
एका एका नोगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगाती 12 शीस आसले आनी जांचे वेले ताणें देवचार काडलेले आनी जांकां पिळ्या रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो, जिचे वेले 7 देवचार भायर सरलेले. मागदलेना म्हणटा ती मारिया, हेरोदीच्या कारभाऱ्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सोबात दुसऱ्यो बायलो, त्यो आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी कोत्ताल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, आमी 21व्या शेंकड्यांत आसा. दिसा दिसपट्टी पेपरां वर्तमानपत्रां वाचीन जाल्यार आजून पुरान आमकां बायल अस्तरेचेर अत्याचार जाल्लो दिश्टी पडटा. रेप, बलात्कार केलो, भुरग्यांक पुरान जिवेशी मारली, हें आमकां आयकूंक आनी वाचूंक मेळटा. सुदारलेलो मनीस पुरान अस्तरेक कितलो अशीर नदरेन पळयता तें आमकां तावें आमच्या घरांतूच पुरान आमी गेल्यार एक आवय आपल्या वाडटे चेडवाक आनी चेड्याक तांचे मदें वागणुकेंत अंतर करता. जायते फावटी चेडूं जाल्ल्यान ताका तापयता, बोबाड करता. ताणें शीस सांबाळूंक ताका धमकी दिता. घरांतलें वाडलें लग्न जावन दुसऱ्यांच्या घरा पावलें, थंय सासूमाय कडल्यान जायते फावटी आपल्या घरकारा कडल्यान पुरान उणेपण भोगता, पिळणूक भोगता. जायते फावटी जायते कितें सोंसता. अस्तरी म्हूण तिचो दर्जो जायते फावटी मनीस काला उडयता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजूच्या 12 शिसां बराबर कांय बायलो ताच्या वावरांत, ताच्या कार्यांत सहभागेली जातात. जांकां ताणें बऱ्यो केल्ल्यो, जाचे वेळे देवचार भायर सरलेले, ती जेजूची सेवा करतात. आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा करतात. भाग्यवंत लुकास आमकां सांगता. जेजूच्या काळार आनी ताच्या आदी उपरांत आनी आदी फुड्यान अस्तरेक मोल नासलें, जागो नासलो. पूण जेजू आपल्या कार्यांत अस्तरेंचोय सांगात घेता, तांकांय आपल्या भागाक घेता. आयच्या पवित्र सभेंत जावं गोंयांत, जावं भारतांत आनी आख्या संवसाराक जायत्यो अस्तऱ्यो बारी वावुरतात पवित्र सभेच्या वावरांत. आपल्याक देवान दिल्लें कार्य न्हयच आपल्या घरांत पूण पवित्र सभेंत पुरान वावुरतात. कितल्यो अस्तऱ्यो तांकां भाग्यवंतपणाचो मान मेळिल्लो आमी पळयता. भाव भयणीनो, अस्तरी म्हळ्यार एक चेडूं, एक आवय, एक भयण असलें नातें तिचें. आनी देवान खेरीत भाशेन जायत्या जायत्या गुणांनी भरल्यान आनी हे गुणांतल्यान आपल्या कुटुंबाशीच तशेंच पवित्र सभेची सेवा करूंक तांकां खेरीत गूण दिल्यात. आयचे धाकटुले शुभ वर्तमानांत आमकां भाग्यवंत लुकास सांगता जेजूकूय तांची गरज पडली. 12 शिसांकूय ताच्या कार्यांत शुभ वर्तमान परगड करपाच्या कार्यांत जेजूच्या शिसां बराबर कांय बायलो तांकां सांगात करताले. आमचे पवित्र सभेंत
आनी आख्या संवसाराक आमकां नवी दिशा दी. आनी भोव करून आयच्या काळात प्रत्येक वस्तुरेचो वावर, प्रत्येक वस्तुरेचें मोल आमी करूं, प्रत्येक वस्तुरेक उंचल्या दर्ज्यार दवरूं आनी प्रत्येक वस्तुरेंत आशिल्ले खास देवाचे गूण, देवान दिल्ले गूण तांचो बरो उपयोग जावंक आज खेरीत भाशेन आमच्या पयले सुवातेर घरांनी आशिल्ल्या वस्तुऱ्यांक, आमच्या घरांनी आशिल्ल्या चेडूं मनशाक, आमच्या समाजांत भोव करून ऑफिसांनी काम करतल्यांक, तरेतरेच्या जाग्यांचेर वावुरतल्या वस्तुऱ्यांक बरे नदरेन सगळ्यांनी पळोवंक नवी दिशा, नवी नदर समाजाक फावो कर म्हूण आज हे मिसांत खतखत्यान वांटो घेवन मागुया. माल वर्धनाचो हें गायन आमी गावुया भेटोवनेच्या वेळार. C23 पान 30 आनी 8, C23 पेज 38. Che le picosti vaura Galdau baba jadisa Amcha tata dosi druba Amcha tata dosi druba Carlo loro sbucciac vola Ditau baba jadisa Amci calzi soria ruba Amci calzi soria ruba Otsmal doria ordanazzo Aune tai tu bedoi lolo Ezai soda duga bedi Orbi lore du cirozi Otsmal doria ordanazzo Aune tai tu bedoi lolo Ezai soda duga bedi Orbi lore du cirozi. भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोडपदवेदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे मोगाळ बाप्पा, दोयेन तूं आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी समस्यांचे सोडवणीक उपकार अशी कोर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं, तुमचे सभे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन बासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदारांनी सासण्याचे देवा, सर्वकाळ आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन बासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव. जिव्या बाबर्तान ताचें पुनर्जिवनपण परगटाव. थीर बरवंशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओतरेकताव. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारताव. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, बाप्पा जेजूच्या मननेचो आनी प्रज्वलपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुजे बागयोंत धरून दिता. आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगेल आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पविदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुचार उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक म्हळी. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र विच्छा बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनान जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतली आमची. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
देवाच्या राज्याची बरी खबर पोरगोटीत जेजू गांवान गांव भोंवलो. बापाचो मोग दया काकूत ताणें दुसऱ्यांक वांटली. हो जेजू आज आमचे काळजां दिता. ताका घेवन ताचे बरी खबरेचे गोवाय जातले आमी सुभागी. सुमया तुमचे बरेंचे म्हाका पावना तुज्या कुतांक म्हाका बळाय. उत्मीक कुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवोवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजेर सरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. तोरगी उंडो जेजून दिलो D40 569 D40 पेज 69. Sorgi undo Jesun dilo Anga oslo Pavonaslo Amzo Jesu Jevon zalo Amche atmit Uge Paulo कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवाचे काकलुतीक मागणे. सोर पदवेदार आनी काकलूत सारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतेक तुजो उतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळूं. पवित्र आत्मे, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडून हाडूंक अभ्यास करता ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावाड थेवता त्या धोर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सवें तांकां बोरवांसो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन.
सर्वेश्वर आमचे बाप्पा, जेजूचे मांस आणि रगत आमी आतां घेतला. हे सर्गीच्या देण्याचे गुण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीक आमी भोगी सकोर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगो जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. आमचे बोरी राव तूं सोमिया. E1 570 आणि 100. E1 पेज 76. सोम्या गो तू गोवा मोदलो सोगारुडो बापान दिलो पस्कोतां तू गोटाय दिनो पिळे सांग तू ओक्ता पेलो आमची बोरी राव तू सोम्या आमची